आक्षेच्या सेंट लॉरेन्स पंचायतीच्या 11 वांगड्यांक निधीच्या गैरवापरा खातीर अपात्र करचे म्हूण आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक कागाळ केल्ली. 11तल्या एका पंच वांगड्याक डिस्क्वॉलिफाय करचे म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान निर्णय घेतला. स्वताक धरून हेर 10 पंचायत वांगड्यांक डिसिल्टिंग आनी बुश कटिंगाच्या कामाचेर सायन करून चॅक दिल्ले म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो निर्णय घेतला. 11 वांगड्यांनी निधीचो गैरवापर केल्ले खातीर अपात्रता याचिका. आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक केल्ली कागाळ. टेंडर फ्लोट करिनासतना कामां करून चॅक काडल्या म्हूण कागाळ. चॅकांचेर सचीव आनी सरपंचाची सायन. 11 वांगड्या वांगडा स्वता सरपंचानूय घेतिल्लो चॅक. सरपंच एमी फर्नांडीस आनी आक्षे पंचायतीच्या सचिवान एकूण 11 पंचांक चॅक दिल्लो. बुश कटिंग आनी ड्रेन सिल्टिंगाच्या कामांक दिल्ल्या चॅकांचो अमावंट असो आसा: एलन सिल्वेरा 30,000, बेनी सिल्वेरा 30,000, रेजिना मास्करेनस 45,000, सेली गॉन्साल्वीस 55,000, जुलियस अल्मेदा 45,000, मॉनी फर्नांडीस 40,000, हिरेश कवळेकार 45,000, पिएदाद फर्नांडीस 45,000, लक्षदीप गांवस 45,000, जुलिएता रिबेरो 45,000. आक्षेचो आदलो पंच हिलेरी परेरान आतां हेर 10 पंचां आड उच्च न्यायालयान वचपाचो निर्णय घेतला. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.